नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दीस बऱ्याच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सुर्ला 70च्या प्रस्तावित इको टुरिझम प्रकल्पाक ठाणे पंचायतीची मान्यताय। प्रकल्प सुर्ला वाठारांतूच उबारचो, लोकांची मागणी। इंदिरानगर चिमल पिटबुल सुण्यान केलो सांज चलयेचेर हल्लो, चली जखमी। जीएमसीत घेता उपचार, पुलिसांनी सुण्याचे धन्य आड केलो गुन्यांव नोंद। मुळगांवची ग्रामसभा मैदानाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली। अर्धवट कामां करून पैशांचो घोटाळा केल्ल्याचो थळाव्यांनी केलो पंचायतीचेर आरोप। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर कामां पुराय जाली नात जाल्यार राजीनामो दिवपाची दाखयली पंचायतीन तयारी। सोसेदाद जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या चायना वॉला बाबतीत सरकारान केल्या आडनदर। मार्च 2023च्या शियाळ्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री सावंतान उत्तर दिवन लेगीत करूंक ना कसलीच कारवाय, थळाव्यांचो दावो। मंगळारा नागपंचम, सैम जनावरांच्या सरपटपी जिवांचे लागी व्हरपी गोंयकारांची सुखाची परब। गोंयभर नागपंचमीचे तयारेक नेट। मयड्या मोरजे वाळपयचे कलाकार मातयेचे नाग रंगोवपात गुल्ल। आणि गोंयात 2024 ते मे 2025 मेरेन दर महिन्याक सरासरी 1124 खेपे वीज पुरवण जाल्ली बंद। मंत्री सुदीन ढवळीकरांची लेखी जाप। आमदार वेंझीन उपर आशिल्लो अतारांकीत प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। गोंय पर्यटन महामंडळा वतीन सुर्ला 70 प्रस्तावित इको टुरिझम प्रकल्पाक सरकारान ग्रीन सिग्नल दिला। मात पर्यावरण मोग्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करून न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। मजगती आयतारा ठाणे डोंगुर्ले पंचायतीचे जाल्ले खासा ग्रामसभेत या प्रकल्पाक लोकांनी एकमतान मान्यताय दिल्या। सुर्ला 70 पर्यावरणपूरक इको टुरिझम प्रकल्प उबारपाक सरकारान मान्यताय दिल्या। फुडल्या दिसांनी ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालतले। पण गोयच्या कांय पर्यावरण मोग्यांनी ह्या प्रकल्पा आड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। याचिका दाखल जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पाचो फुडार अनिश्चित आसा। ह्याच विशयाचेर ठाणे पंचायतीन आयतारा खाशेली ग्रामसभा दवरिल्ली। ह्या वेळार व्हडा प्रमाणात नागरिकांनी हाजेरी लायिल्ली। ह्या प्रकल्पा संबंधीत थाराव ग्रामसभेत सादर करतना हाजीर आशिल्ल्यांनी हात उबारून ताका मान्यताय दिली। हो प्रकल्प त्याच सुवातेर करचो अशी मागणी लोकांनी केली। ह्या प्रकल्पाक लागून गावचे उदरगतीक उर्बा मेळटली अशें जायत्या जाणांनी ह्या वेळार सांगले। प्रकल्प म्हणजे दिव्या राणे आमचे मॅडम हें हाडला जाता आनी हो सुशीतपण गांवांत जावपाक जाय, गांव सुदारपाक जाय, रावन रोजगार मेळपाक जावो हेज्या खातीर हे फुडाकार घेतला। म्हणजे थंय ग्रामीण भाग थंय मजुरी जर करतालो खंयची जाल्यार थंय कांय तुका मेळना, दुसऱ्या गांवांनी वचचें पडटा। हेज्या खातीर ते बरेचशे आमच्या खातीर तेणी कश्ट खावन ते पास करून हाडलेले आसा। आमी ह्या गांवाच्या वतीन ती हेचे पयलीं आदी अभिनंदन करता। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाका सांग, आतां थंय तो जर गांव जर उठोवंक जर त्या लोकांचो जर मनात आसा, हेंचे जर पत्रकारांच्या जर मनात आसा उठोवपाचो तो आनी वाशाला हाडून थंय सोडपाचें जर आसा तर ती वाशाला सोडची, आमकां थंय बाजू काडपाची, आमकां ताजो कांय समज आमकां येना। पूण आमचो गांव 1000 वर्सां जाली आतां आनी ती कोणाक खबर ना कितलीं वर्सां जाली आतां। कायदो काडला तो बरोबर आसा, पूण आमकां मनशा पेक्षा जनावर जर तांकां जर चड जाय आनी आमी मनशान भीक मागपाची आनी जनावरां थंय जेवपाचें आसा तर तेणी तशेंच हें करपाचें। पूण तेणी एक गांवची मिटींग घेवन घेवची अशी म्हाजी हांव पत्रकारा कडेन विनंती करता। कित्याक लागून त्या गांवची समस्या कितें आसा, ते रोजगार कितें आसा, थंय लोक गरीब कितलो आसा, गव्हर्मेंट सगळो थंय कितलो आसा, लोक कसो जगता थंय हे तेणी विचार करचे आनी त्या गांवाक येवन तेणी आश्वासन म्हणजे विश्वासात घेवचें आनी फुडलो प्रकल्प तेणी सुरू करचो। ना तर ह्या प्रकल्पाक तेंच्यांनी हात लावपाचो ना आनी आमी ताका निर्धार आसताले, आमी ठामपणान उबे रावताले। आयज आमी ग्रामसभेक उबे रावल्या, हेज्या पेक्षा आमी खंय फुडें वचपाक जाय पुरो गांव वयतले, पूण आमकां तो प्रकल्प जावपाक जावो असो आमी तुमच्या कडेन सगळ्या कडेन विनंती करता आनी तो जावंक जाय म्हणजे जावपाकच जाय। तुम्ही जाणा अनएम्प्लॉयमेंट कितलेशे वाडला आनी जर इतलो एक बरो प्रोजेक्ट जाय, गांवांत कितले तरी भुरगे आमचे इतले बरे शिकलेले आसा की तांकां थंय रोजगार ना, त्या माध्यमांतल्यान गांवांनी रोजगार मेळटलो। त्या भायर खुबशे आमचे थंय महिला मंडळ आसा आनी मंडळ आसात, ते कितें तरी करूं शकतात। गांवांत जो बेरोजगार आसा तांकां तो स्वताचो कितें बिजनसूय करूं शकता। आनी हे जर इतलें आसून तांकां जर हेचो परिणाम जाता जाल्यार काल आतां हालींच एक एटॅक जालो थंय शेजाऱ्याकूच आमच्या, तेजो जिवनान अख्खे तेजे प्राण गेले।
कितें केलें तेंच्यांनी पर्यावरण प्रेमी म्हणून जर तांकां दिसता की जाल्यार तांच्यांनी कितें केलें कितें तरी ठोस उपाय केला काय कितें आनी ही जी जमीन आसा ही म्हाज्या पुर्वजांनी काही दवरलेली आसा ना पर्यावरण मंत्र्यान दवरूंक ना पर्यावरण प्रेमींनी दवरूंक ना म्हाज्या जाणट्यांनी ती दवरलेली आसा आनी जेन्ना ते आमच्या जाणट्यांनी दवरलेली आसा आनी ते आमी राखून दवरले आनी थंय जर आमकां उपभोग घेवंक मेळना आनी भलतोच जर येवन ते हें करता जाल्यार ही चुकीची गजाल आसा ताजेर विचार जावचो पंचायतीन ताजेर विचार करचो आनी हे जो आमचो इको टुरिजम प्रकल्प जो आसा तो मार्गाक लावपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर ठाणे 70च्यान रिपोर्टर सपना सामंत. चिमलाच्या इंदिरानगर वाठारांत एका पिटबुल सुण्यान 10 वर्सांचे चलयेचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत ते चली जखमी जाल्ल्यान ताका सध्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. त्या चलयेच्या शेजाऱ्यांनी हो सुणो आशिल्लो. पुलिसांनी त्या शेजाऱ्या आड गुन्यांव नोंद केला. हालींच सरकारान जे हिंसक कुत्र्यांचे ज्यो जाती आसात म्हणजे पिटबुल रॉटवायलर ह्या कुत्र्यांचे ज्यो जाती आसात त्यो गोंयांत तेंचेर बंदी घातलेली आसा. बंदी म्हणजे ह्या कुत्र्यांचे रिप्रोडक्शन करपाक सरकारान बंदी घातलेली आसा. तशेंच हे कुत्रे पोसपाक गोंयकारांक पोसपाक जाय जाल्यार भायल्यान हाडपाक मेळचे ना. सो अशी तेंचेर बंदी घातलेली आसा. म्हणजे जे कुत्रे ऑलरेडी आसात गोंयांत ते तशेंच उरले ते मरसर ओनराक सांबाळचे पडटले. ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आज सकाळी चिमला हांगा एक दुःखदायक अशी घटना घडली. ती म्हणजे एक 10 वर्साचे चलयेचेर एक पिटबुल कुत्र्यान तेजेर हल्लो केलो आनी खंय तरी ते जी चली आसा ती खूब अशें जखमी जाल्लें आसा आनी ताका जीएमसीन व्हेल्लो आसा. आनी जो कुत्र्याचो जो मालीक आसा त्या कुत्र्याच्या मालकाचेर पुलीस कंप्लेन जाल्ली आसा. सो ह्या विशयीची जी म्हायती जी कितें मेळटा ती आमी तुमच्या मुखार हाडटले. पूण आयची ही म्हत्वाची बातमी म्हणजे 10 वर्साची चलयेचेर इंदिरानगर चिंबल हांगा पिटबुल कुत्र्यान हल्लो केल्लो आसा आनी ते भरपूर जखमी जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. मुळगांवां जावपी खेळा मैदानाच्या विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली मुळगांवची विशेष सभा तापली. मैदानाचें काम अर्दवट करून लाखांनी रुपयांचो आर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचे हे सभेत उक्ताडार येतकीच एकूच बोवाळ जालो. सभेक हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी आक्रमक भुमिका घेवन घोटाळ्याक जबाबदार आशिल्ल्या पंचायत मंडळान राजीनामो दिवचो अशी मागणी लावन धरली. मजगतीं 6 म्हयन्यां भितर मैदानाचें काम पुराय करून दिवपाक अपयश आयले जाल्यार पंच वांगडी पदाचो राजीनामो दितले अशें सरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी जाहीर केले जाल्यार उपसरपंचा सयत 2 पंच वांगड्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली. मुळगांव पंचायतीचे फाटल्या ग्रामसभेत खेळा मैदानाचो विशय बरोच तापिल्लो. ह्या विशयाचेर खासा बसका घेवपाचो ग्रामसभेत थाराव घेतिल्लो. त्या निर्णया प्रमाण आयतारा खासा बसका घेतिल्ली. सरपंच मानसी कवठणकर हांचे अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे सभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकर आनी हेर मेळून सगळे पंच वांगडी हजर आशिल्ले. सभेक 100 परस चड तरणाटे हजर आशिल्ले. हे सभेत खेळा मैदानाचेर गरमागरम चर्चा जाली. काम करिनासतना सुमार 39 लाख रुपया परस्पर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ल्याचे उक्ताडार आयल्या उपरांत बोवाळ जालो. सभेक हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी आक्रमक भूमिका घेवन घोटाळ्याक जबाबदार आशिल्ल्या पंचायत मंडळान राजीनामो दिवचो अशी मागणी लावन धरली. मजगतीं 6 म्हयन्यां भितर मैदानाचें काम पुराय करून दिवपाक अपयश आयले जाल्यार पंच वांगडी पदाचो राजीनामो दितले अशें सरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी जाहीर केले. की जर आम्ही आता असो एक ठरला की 6 महिन्या भितर तेचे ते काम कंप्लीट करून दिता. सपोज जर ते जावंक ना जाल्यार हांव म्हाजो रेजिग्नेशन दिता. सपोज ते जावंक ना जाल्यार रिजाइन करता. हां बरें. तुम्ही ऐकतातच ना. दुसरे सांगता कितें आता 6 महिने भितर दाटले का नंतर तुमका खबर आसतली. आमका खबर ना. आता कितें सांग ना जाल्यार सांगता कशें तुम्ही सांगता ते करपाक रेडी आसतले. ना जर आमच्याकडे जर 6 महिन्यांनी जर ते काम कंप्लीट जावंक ना जाल्यार बाकीच्या सरपंचांनी सांगल्याप्रमाणे हांवूय रिजाइन तुमकां टायम दिलो सुदारू जाल्यार म्हाका रिजाइन जावपाची गरज ना. जे तुमकां कितें जाय ते 6 म्हयन्या भितर काम ते जातलें. रिटर्न पुढे ओंकार कर आम्ही आन्सर करणार ओंकार कर. आयज जी पंचायत मिटींग जाल्ली ही लास्ट ग्राम सभेक आमचे प्रश्न आसलो की आयज मेरेन त्या ग्रावंड आमच्या ते फुटबॉल ग्रावंड प्ले ग्रावंडाक
आयज मेरेन कितलो एक्सपेंडिचर जालो. तो एक्सपेंडिचर आमी प्रश्न हितून केल्लो ग्रामसभेक एक अशें डिसिजन जालें की प्रॉपर कन्सल्टंटांक आपोवन आमी हे नेक्स्ट संडे म्हणजे आयच्या तारखेक डिसिजन घेतले कितें ती. सो डिस्कशनान आयज सिंपल प्रश्न आसले की आयज मेरेन ग्रावंडाक कितले पयशे मोडले ते. सो सरपंचान सांगलें आमच्या विलेज पंचायत मुळगांवच्या की आयज मेरेन 64 लाख त्या ग्रावंडाक मोडले. 64 लाखाचे जेन्ना हिशोब मागलो आमी तेंकां कसल्या फंडांसून मोडले एक्सपेंडिचर खर्च केलो. सो 50 लाख तेंच्यांनी गोवा लिबरेशन फंडांतून स्पेंड केला आनी 14 लाख ती GI फंडांतून स्पेंड केला. ग्रामसभेचो विशय हो कॅरी फॉवर्ड जाला ह्या आयताराक. कित्याक तर तेंच्यांनी डिमांड घातलेलो की आमकां स्पेसिफीक टायम दिया फक्त हो इशू डिस्कस करपाक. सो आयज हो इशू घेतलो. सांगपाचें बॅकग्रावंड म्हटल्यार आनी बॉटम लायन म्हटल्यार सुमारे 65 लाख 65 लॅक्स ग्रावंडाक लागून खर्च जाल्लो आहा. ग्रावंड तयार ना अजून. हांगासर जेन्ना भुरग्यांनी येवन फायल्यो तपासल्यो तांकां अशें कंप्लिशन सर्टिफिकेट बीन मेळ्ळी जितून सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक टॉयलेट्स मागीर फेन्सींग बीन कंप्लिशन सर्टिफिकेटीन दिसता. थंय पाटी मारलेली आहा उद्घाटन केल्लेली तेजेर हे कंपोनंट दिसता पूण एक्चुअली सायटीर ना. म्हणून मागीर आयच्या मिटिंगेक बोवाळ जालो सेईंग दॅट जे जावकूच ना काम तेजे कंप्लिशन सर्टिफिकेटीचेर तुमी कशें सायन मारला काय म्हणून. सो फायनली पंचायत एग्रीड टू एन एक्सटेंट. सरपंचान स्वता सांगले की आमकां टायम दिया. आमी तांकां आतां 6 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आहा. जी कामां पेंडींग आसा ती 6 म्हयन्या भितर कंप्लीट करची म्हणून. आनी ती जर जावना जाल्यार आउट ऑफ 7 पंचायत 5 पंचांनी सांगला 6 म्हयन्या भितर जावना जाल्यार आमी रिजायन करतले म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. सोसेदाद जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या चायना वॉलाचेर मार्च 2023च्या शिंयाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें पूण अजून लेगीत कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. कुंकळे सोसेदाद जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली चायना वॉल वादात अडकल्या. सोसेदाद जमनीचेर अतिक्रमण करून हे कंपाऊंड वॉल बांदिल्लो. ह्या विशीं कुंकळे नगरपालिकेत कागाळूय केल्ली. तशेंच मार्च 2023च्या शिंयाळी अधिवेशनातूय आमदार युरी आलेमांव हांणी हो विशय मांडून हाचेर सखोल चौकशी करून कारवाय करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें. Of illegalities, pollution, encroachments in the Kunkolim Industrial Estate. On 19 January 2023, I had raised the issue about air and water pollution and loss to the state treasury with evasion of GST by some units in the Kunkolim Industrial Estate. I was told by the Chief Minister then that officials had already been sent on 19 January instant to inspect various units in the Kunkolim Industrial Estate. Fact is, encroachments have been done by these people outside industrial zones. They are getting into Sociedad lands. They are doing this pollution, bore wells, so much of pollution is happening. People, they are dying because of cancer. And y'all, instead of, they are building now walls. I said like the Great Wall of China. How are they going to, does your department allow them to go outside industrial zones? Is that permitted? Are they allowed? Then you should take them in the city also. Can they just go on expanding? So there has to be an inquiry, Speaker sir, and I request the Honorable Chief Minister that this is a very serious issue because this is the third time after being an MLA I have raised this issue. चायना वॉल तू जो म्हणटा पळय न्ही ती कंप्लेन म्हाज्याय कडेन पावल्या. हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला 4-5 दिसां पयलीं आनी ताजेर जर तुजे एके वाटेंतल्यान सोसेदाद जे आहा पळय न्हू तेच्यांनी एनक्रोचमेंट म्हणून तेंच्यांनी लेटर दिलां. दुसरे वाटेंतल्यान तुजो सोसेदादचो जो कोण एकटो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय न्ही तोच ताका घेवन येयला आमीच ताका जागा दिल्या म्हणून. आतां म्हाका कोण कळना कोण सारको तो. लेट मी कंप्लीट. तू इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या भायर सोसेदाद प्रॉपर्टीची जागा आसा. थोडे जाण तुजे कुंकळेंतलेच गांवकार म्हाज्या कडेन आयले आमची सोसेदाद प्रॉपर्टी म्हणाले तेंच्यांनी खाल्ली तेंच्यांनी एनक्रोच केली आनी येते. दुसरो तोच मेंबर एकटेलो आपूण म्हणलो सोसेदादचो प्रेजिडेंट म्हणपा लागलो आनी आमीच जागा ताका दिल्या म्हणलो. आतां ती खरीच दिल्या काय कितें कितली दिल्या काय कितें ही हांवें डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलां म्हाका रिपोर्ट येवंक ना अजून. तूं व्हेरीफाय कर बट तेजी एक्टिविटी बंद केल्या. आयच्या घडीक ती एक्टिविटी जे एक्सपान्शन कितें केल्लें पळय न्ही ते ऑलरेडी स्टॉप केलां. 2 वर्सां जावन गेली अजून लेगीत कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येतकीच परतून एक फावट थळाव्यांनी हो विशय लावन धरला.
देखून आता तरी सरकारान हाची दखल घेवन वीज खात्यानूय गांभीर्यान लक्ष घालून कारवाय करपाची मागणी थळवो अविराज देसाई हांणी केल्या. हो इश्यू जवळ जवळ 1.5 वर्स 2 वर्सां चलत आसा. इन द लास्ट असेंब्ली सेशन आवर ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले he will conduct an inquiry in this full episode of this encroachment with the help of deputy collector South Goa. आणि म्हाका जाल्यार दिसता हेजेर कांयच जावं ना, हालचाल कांय जावं ना. जी दिसपट्टा ती शेड आसा तेजेर स्टे आसा कोर्टाची, बट दिस कंपाऊंड वॉल जे कंपाऊंड वॉल असेंब्लीक गाजल्ले एज ए चायना वॉल म्हण ते दिश्टी पडटा पळय, इट इज ऑलमोस्ट 206 meters. हांव तितू कंप्लेनंट इन द कुंकोली म्युनिसिपल काउन्सिल. कुंकोली म्युनिसिपल काउन्सिलान ही केस जवळ जवळ 2 वर्स चलता, हेजेर कांय इम्प्रुवमेंट ना. हो स्ट्रक्चर जो आसा हो फुल इलिगल स्ट्रक्चर. आता म्हाका एक स्पष्ट गव्हर्मेंटाक विचारपा जायो, मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराक विचारपा जाय, तुमगे तर जमीन एनक्रोच जाता आनी तुमगे जमनीचेर तर कंपाऊंड वॉल आसा जाल्यार तुमी कित्याक ओगी आसा? गव्हर्मेंट सेक्टर्स आनी ऑथॉरिटीज कित्याक ओगी आसा हें तुमकां पळोवपाक टायम ना. मागता आनी एक कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पार्टी जावची आनी जे हो एनक्रोचमेंट केला तेंगे प्रॉपर्टी भितर तोय सरकारा मुखार दवरचो म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. मंगळारा नागपंचम मनशाक सैम जनावरांच्या सरपटपी जिवांचे लागी व्हरपी परब. गोंयभर नागपंचमीचे तयारेक नेट आयला. पळयात कांय खीणचित्रां. मंगळारा नागपंचम मनशाक सैम जनावरांच्या सरपट्टी जिवांचे लागी व्हरपी परब. या दिसा लोक वेगवेगळ्या रितींनी नागाची पूजा करतात. कोण फोटो हाडून, कोण मातयेचो नाग हाडून, तर कांय लोक पिठाचो नाग करून पूजा करतात. हे निमतान गोंयभर नागपंचमीचे तयारीक नेट आयला. मैड्या, मोरजे तशेंच वाळपयचे कलाकार सध्या मातयेचे नाग रंगोवपाक गुल्ल आसात. पळयात. गोंयांत जानेवारी 2024 ते मे 2025 मेरेन दर म्हयन्याक सरासरी 1124 खेपे वीज पुरवण बंद जाल्ली. म्हयन्याक सरासरी 1124 खेपे म्हळ्यारूच दिसाक सुमार 37 खेपे लायट बंद पडिल्ली अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान लेखी जापेत सांगलें. राज्यांत जायते फावट लायट वचपा विशींचो अतारांकीत प्रश्न आमदार वेंजी वेगासान विधानसभेत उपराशिल्लो. राज्यात जानेवारी 2024 ते मे 2025 ह्या काळात वेगवेगळ्या वाठारांतल्या सुमार 14 भागांनी 19,119 खेपे वीज पुरवण बंद पडल्या. दर म्हयन्याक सरासरी 1124 खेपे लायट गेल्ली. म्हळ्यारूच दिसाक सुमार 37 खेपे लायट बंद पडल्या अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्ले लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट जालां. वीज पुरवण संबंदी आमदार वेंझीन अतारांकीत प्रस्न उपराशिल्लो. वीज पुरवण बंद जावपाची कारणां: लायटीच्या उपकरणाची दुरुस्ती, ट्रान्सफॉर्मर्साचे मेंटेनन्सा खातीर वीज पुरवण करतात बंद, ट्रान्सफॉर्मर्स ट्रीप जाल्ल्यान लायटीची पुरवण जाता बंद, वादळी वारो नेटाच्या पावसाक लागून लायटीच्या खांब्याचेर झाडां पडिल्ल्यान वीज पुरवण जाता बंद, भुंयगत लायटीच्या केबलांनी बिगाड जाल्यार लायट जाता बंद. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नावेली साखळे गावातली 15,60,000 चौखण मीटर जमीन उद्देगीक वसणुके खाला सेजाक वेदांता कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर वापरता. मात कंपनी नावेली गांवच्या बेरोजगारांचेर अन्याय करता. फाटली 10 वर्सां जाली गांवच्या एकल्याय मनशाक कंपनीन कामाक घेवंक नाशिल्ल्याचें कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेत उक्तायलें. हे विशीं सरकार आनी कंपनीक निवेदन सादर करतले अशें नावेली पंचायतीचो सरपंच रोहिदास कानसेकर हांणी सांगलें.
नावेली साखळे गावातली कोमिनीदाद आणि देवस्थान समितीची सुमार 15,60,000 चौखण मीटर जमीन उद्देगीक वसणुके सेजा वेदांता कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर वापरता. मात कंपनी नावेली गांवच्या बेरोजगारांचेर अन्याय करता. फाटल्या 10 वर्सांत गांवच्या एकल्याय बेरोजगाराक कंपनीन कामाक घेवंक ना. हे विशीं थळाव्यांनी आयतारान नावेली पंचायतीच्या ग्रामसभेत विशय मांडिल्लो. हे विशीं पंचायतीन योग्य पावलां उखलची अशी मागणी कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्ली. देखून पंचायत हे विशीं सरकार आनी कंपनीक निवेदन सादर करतले अशें आश्वासन सरपंच रोहिदास कानसेकर हांणी दिलें. गेल्या 1594 ही आमच्या गांवची जमीन एक्विशन जाली. तर एक्विशन ह्या बेजीकचेर जाल्ली की गांवच्या लोकांक की पंचक्रोशी ह्या सरावंडींग एरियेक जॉब दितले ह्या संदर्भान आमच्यो जमनी गांवच्यो एक्विशन जाल्यो. IDC मार्फत एक्विशन जाल्या कारणान आमच्या पंचायतीक आयज ताकद उरोंक ना. जे कितें उलयतलो विशय मांडटलो जाल्यार ते कंपनीवाले म्हणटात सगळे IDC वाल्यांकडे चलात तुमी. IDCन आमकां जमीन दिल्या पूण मूळ जमीन सरकारान एक्विशन करताना आमच्या गांवची जमीन एक्विशन केली. विशय दवरता आसतना एज अ डॉक्युमेंट गांवच्या लोकांक आमी रोजगार दितले म्हणटात. 80% गांवचे स्थानीक सरावंडींग पंचक्रोशीचे लोक घेवपाक जाय असो कायदो आसतना सुद्दां ते गांवच्या लोकांक हॅरेसमेंट करून बिझनेस एम्प्लॉयमेंटा पासून वंचीत थेयता. तांकां जे आवटसायडरांक हाडटात कर्नाटकाच्यान बिहारच्यान हाडले म्हणून कांय हरकत ना पूण गांवच्या लोकांक कन्सिडर करपाक जाय ते करिनात. कंपनी खंयची कंपनी सेजा गोवा वेदांता. आमकां इतकें सांगूंक जाय की आमची 15,60,000 जमीन आसलेली ती कंपनीक IDC थ्रू हे जाल्ली आनी आमची भितर जमीन आसलेली गांवची ती सुद्दां केल्ली आनी कंपनी तेंच्यांनी एक थळाव घातलेलो की गांवच्या भुरग्यांक कामाक घेवचें म्हणून. ते लास्ट 2014 घेतले तेज्या उपरांत आतां 2025 जाले एकट्या भुरग्याक कामाक घेवंक ना आनी आमचे सगळे भुरगे आहा ते सगळे भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांच्या कामाक वयता. ते एकटो सुद्दां कंपनीन गांवचो असो लागोंक ना कामाक 2014 सांगता ते आजून कोण लागोंक ना. हांव फक्त गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या पंचायती कडेन परत रिक्वेस्ट करीत आहा की भुरग्यांक आमचे घेवचे म्हणून गांवांचे विकास करता गव्हर्मेंटान हेल्प करची आनी कंपनीक मातशें हें करून आमचे सगळ्या गांवाच्या भुरग्यांक कामाक घेवचें म्हणून एक हे करचें विनंती करपाची तेंचे. नावेलीन आमच्या वेदांताचें जे एक्सपान्शन चालू आसा ते एक्सपान्शनाचे बेनिफीट जे फायदे जे आसा ते नावेले गांवा खातीर मेळचे. तो ट्रान्सपोर्ट आसत मागीर ते टुरिस्ट टॅक्सी आसत किंवा जॉबांच्या संदर्भात आसत. ते जॉब जे आसा पळय न्हू ते गव्हर्मेंटाची जी क्रायटेरिया आसा 80% जॉब जे आसा ते गांवांत दिवंकूच जाय. तेजेर आमी आयज भर दिल्ले आसा आनी त्या प्रमाणान आमी वेदांता कडेन आनी सरकारा कडेन निवेदन दिवन ताचो पाठपुरावा करपाचो अशें ग्रामसभेन ठरलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शिवोले मारनाची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयावेल्यान तापली. शिवोले राय वाठारात येवपी 16 फ्लॅट आनी स्विमींग पुलाच्या प्रकल्पाक लागून ग्रामसभेत बोवाळ जालो. थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्यान थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक पुरायपणान विरोध केलो. तशेंच उदकाचो आनी पार्किंगेचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. मागणी म्हणजे ग्रामस्थांक तो प्रोजेक्ट नाका आसलो. आतां आयचे ग्रामसभे प्रमाणे 2.5 म्हयने पयलीं जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फायल येयली पंचायतीन ते टायमार तेंच्यांनी कंप्लेंट घातली ना. जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्या उपरांत तेंची सर्वे नंबर चॅक करून परत तेंच्यांनी रेक्टिफाय करून परत कंप्लेंट दिली. तेच प्रमाणे आमी ताका स्टॉप नोटीस काडली एज पर प्रमाणे. सो तेंच्यांनी ती चॅलेंज करून ते डायरेक्टर पंचायतीन गेले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ले ते नोटीस आनी तेंच्यांनी स्टे हाडली आनी तेंच्यांनी आपलें काम चालू दवरलां. सो त्या खातीर ग्रामस्थांनी ग्रामसभेक हो मुद्दो मांडलो की हे आमकां फुडें नाका. एज पर ग्रामस्थ रोडाचें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा तो रिपोर्ट लोकलांक दिल्लो जातलो आनी वॉर्ड मेंबर स्थानीक वॉर्ड मेंबर CMाकूय मेमोरंडम दिवन येयल्ले आसा की हो नाका म्हणून. ही जर कंप्लेंट जर तेंच्यांनी पयलीं दिल्ली जाल्यार खंय तरी एक आमकां बेस जाल्लो की लायसन्स स्टॉप करपाक तेंच्यांनी कंप्लेंट आफ्टर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्या उपरांत तेंच्यांनी कंप्लेंट घातली.
in 22nd August Gram Sabha, I think 25th August आम्ही एक resolution घेतलेलं आहे compulsory site inspection by the panchayat of any project before issuing construction license. म्हाका एक सांग तुवें वचून तिका site inspection केला? Wait, one second please. Have you done site inspection of that place before giving a license? You are the board member. If you have any objection, आम्ही एक resolution घेतला already taken on 25th August. ह्या ऑगस्टान आम्ही कितें सांगला रेझोल्युशन तुम्ही लायसन्स इश्यू करच्या पयलीं वचून तुम्ही रोड बी चेक करात, तुमची सेटबॅक चेक करात, चेक एवरीथिंग when the file comes to your office you have to check everything and write back to the TCP if it is right or wrong. आता म्हाका सांग तो रस्तो तुमचो आहा तो कितलो मीटर आहा? 3 मीटर होता 3 So how did you all pass that to How did you pass it? गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.